बिचोले ते सांकळे वयतना रस्त्याक उशिकूच दिसता आमकां निसारास किचन. सो निसारास किचन ह्या फॅमिली रेस्टॉरंटाचे ओनर बाब रमेश पळ आमच्या बरोबर आसा. सर स्वागत तुमचे फामाद हे आमच्या कार्यावळीन. आनी सो स्टार्ट करतना आमकां सांगा की फर्स्ट ऑफ ऑल निसारास नांवूच एक कॅची आनी युनिकशें आसा. सो ह्या नांवा बद्दल मातशें आमकां पयलीं सांगा की कशें कितें सुचलें आनी कशें कितें तुमी हें नांव दवरलें. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमचे निसारा किचनात स्वागत करता परेश बाब प्लस तुमचे टिमीचे. निसारा किचन आसा हें नांव आमचें फॅमिली ओरिएंटेड नांव आसा. लायक भितर आमचे तिगांचें नांव भितर कंबायन जाल्लें आसा. म्हाजें मिसेसीचें आनी चेड्याचें नांव. म्हाज्या चेड्याचें नांव निहान, म्हाज्या मिसेसीचें नांव सर्वेदा आनी म्हाजें नांव रमेश. सो निसारा फॅमिली रेस्टॉरंट. सो दर इज नो बार फॅसिलिटी हियर. कितें तुमकां कशें कितें हें जालें की इतलो व्हडलो सेटअप हांगा करपाचो, तो बी सरवणा बिचोले ह्या स्ट्रेचाचेर इतलो व्हडलो. म्हणजे पयले कळटा की भरपूर इन्वेस्टमेंट केला तुमी, बारीकांतले बारीक गजालीचे तुमी कॅर घेतलेले आसा. सो कशें कितें तुमी हें स्टार्ट केलें. हितून दोन गजाली आसा एक्चुली. तुमकांय खबर आसतली की बिचोले सांकळे बागान ह्या सायडीन आमकां एक फायन डायनींग अशें रेस्टॉरंट एकूय नासलें. लोकांकूय त्रास जातले. हांवूच एज अ जनरल कस्टमर केन्ना म्हाका फॅमिली घेवन वयचें पडलें जाल्यार म्हाका केन्ना म्हापसा नाल्यार पणजे ह्या सायडीन वयचें पडटालें. बरें फायन डायनींग रेस्टॉरंट नाल्यार बरें एक कूल एनवायरमेंटाक बसून कितें खातलो बीन जाल्यार. सो असो थॉट येयलो की ह्या बागान लोकांकूय त्रास जाता, पयस वयचें पडटा आनी केन्ना कस्टमर आमचे आसा पळय तांकां एकदां कितें पयस आसल्या कारणान वचूंक पावना. सो कस्टमरांक मागचो एक लोकल एप्रोच जावचो आनी कस्टमराक एक बरी सोय मेळपाची, कस्टमराक एक फायन डायनींग एक्सपिरियन्स लोकल बागान मेळपाचो, हे थॉट्स घेवन आमी ह्या हितून येयल्ले आसा. आनी ह्या हितून आतां खुबशे डेव्हलपमेंटूय जाल्ले आसा ह्या बागान. जशें सांकळे बिचोले सायडीन आतां खुबशे कॉलेजीस येता, इंडस्ट्री येता, बँक सेक्टर्स आनी सगळे एरियाज येता. सो आमकां फुडें बरो रिस्पॉन्स मेळटलो. ह्या प्रोजेक्शनान आमी तो स्टेप घेतलेलो. आमचो हितून एकूच उद्देश आसा की बऱ्यांतली बरी क्वॉलिटी फूड लोकांक मेळपाचें, कस्टमरांक मेळपाचें विथ द रिजनेबल प्रायस. हे आमचो एक मोटो घेवन आमी आतां फुडें एक स्टेप घेतलेलो आसा. तुमी हांगा बिचोलचे बोड्ड्याचे न्ही. हांव बड्डेचो. बोड्ड्या बिचोले तुमचे. आतां तुमी कॅटरिंगूय करता म्हणून आयकलां. एक्चुअली कॅटरिंग आमचो प्लॅन ऑफ एक्शन सद्या तर नासलो, बट कशें जालें की कस्टमर येवपाक स्टार्ट जाले. कस्टमर येवपाक स्टार्ट जाल्या उपरांत ते कस्टमरान फूड ऑब्जर्व केलो, टेस्ट ऑब्जर्व केली. टेस्ट ऑब्जर्व केल्या उपरांत खुबशे कस्टमर आमचे कॉर्पोरेट कस्टमर्स आसा, बँकिंग सेक्टरांतले नाल्यार कॉलेज आनी केल्ले बी आसा. ते कस्टमर येवन आमकां सांगूंक लागले की तुमची फूड टेस्ट खरीच बरी आसा आनी तुमी इतलें बरें केलां. ह्यो सडन क्वॉलिटी तुमकां थोड्या एरियान मेळच्योच ना, जशें पणजे, म्हापसा नाल्यार मडगांव ह्या भागांत मेळच्यो ना, इतली फूड क्वॉलिटी मेंटेन केल्ली आसा. सो अशेंच आमकां मागीर कितें जालें, आपलो बर्थडे आसा आनी कोणाचें आसा आनी कसलें फंक्शन आसा, अशें येवन आमकां कॅटरिंग ऑर्डर येवपाक स्टार्ट जाल्यो कस्टमरांच्यान. कस्टमर आमकां सजेस्ट केलें की प्लीज आमची ऑर्डरी घेया, तुमी फुडें करतले कॅटरिंग काय ना खबर ना, बट एटलीस्ट आमची ऑर्डर घेया म्हणून सांगून आमकां तेंच्यांनी एक होप दिलो. आतां थंयच्यान आमी कॅटरिंग सर्वीस स्टार्ट केली. आतां थंयच्यान आमकां रिस्पॉन्स बरो येवपाक लागला. आतां वास्को, मडगांव त्या सायडींतले सगळे लोक हांगा येवन तुमी कॅफेटेरिया करपाचें अशें कितें सांगताले म्हाका. प्ले एरिया आसा आनी कॅफेटेरिया फुडें स्टार्ट जावपाचो आसा ह्या एरियेचेर आमी बसल्या थंय. बरोबर. तेतून कितें जालें की एवढे कॉलेजीस आनी स्कूल्स आसल्या कारणान आमकां तेंच्या कडेन आमकां रिक्वेस्ट एक सजेशन कशें येयलें
की तुमची फूड क्वॉलिटी बरी असल्या कारणान आमकां एक सजेशन तुमकां दिवपाक सोदताले की आमकां हांगासर तुमी कॅफेटेरिया बीन स्टार्ट केले आमकां बरें पडटलें. कित्याक नॉर्मली तुमकां खबर आसा की कॉलेज स्टुडंट्स ना आनी कोण आसा तांकां मेन डिशीच्या पेक्षा कॅफेटेरियाक चड इंट्रस्ट आसता. लायक स्नॅक्स घेवपाचे आनी बर्गर्स ऑर पिझ्झाज आनी कितें असल्या गजालीन तांकां चड इंट्रस्ट आसता स्कुलान कॉलेज लायफ आसल्या कारणान. आनी मदल्या टायमार कितें आसता लोक हांगा बायपास जाताले तांकां कॅफेटेरिया नाल्यार नियर बाय खंयसरूच अशी बरी ना की बरें तांकां क्वॉलिटी फूड मेळटलें ना आनी कितें मेळटलें. सो आमचो एक थॉट असो येयल्लो की तें सजेशन घेवन आमी मागीर ते स्टेप आमी इम्प्लिमेंट केल्ले आतां. सो नॉर्मली मॅक्झिमम आनी एका म्हयन्या भितर आमी स्टार्ट करपाक आसा. सो निसारस या नावान नी म्हणजे निरांत, स म्हणजे सर्वेदा आणि र म्हणजे रमेश. सो रमेशाक आमी मेळ्ळे. आतां स म्हणजे सर्वेदा रमेश पळय तेंची बेटर हाफ तांकां आमी मेळुया जाणून घेवया. मॅम तुमचें स्वागत आमच्या प्रोग्रामान. थँक्यू व्हेरी मच. तुमी कितें करता मॅम बाय प्रोफेशन ऑर हांव सध्या एसिस्टंट डिस्ट्रिक्ट एड्युकेशन इन्स्पेक्टर आनी आमच्या हांगा एडीआय ऑफिस बिचोली त्या ऑफिसान हांव कामाक आसता. सो बिचोली एरिया तुमी बिचोली एरिया म्हणजे बेजिकली सांखळी बिचोली मेनकुरे सायड मुळगांव ती सगळी कवर अप जाता. ओके ग्रेट. येस. सो तुमचे हजबंड मस्ट बी व्हेरी बिझी मॅन, बिझनसमॅन, रिक्रुटमेंट हे आसा एजन्सी मागीर रेस्टॉरंटूय पळयता. तुमचें प्रोफेशन सामकें चॅलेंजींग आनी डिमांडींग आसा. करेक्ट. आनी चलो आहा तुमकां धाकटो. हय बरोबर. कशें कितें मॅनेज करता हे सगळें तुमी? हय नो डावट एक्चुली की तांचे शेड्यूल खूब बिजी आसता एन्ड एज फार एज फॅमिली लायफ इज कन्सर्न ही इज व्हेरी मच कन्सर्न अबावट हीज फॅमिली. म्हणजे म्हाका आनी बाबूक जो टायम दिवपाक जाय म्हणजे केन्नाच कांय प्रॉब्लम नासता आनी सफिशंटली आमकां कितें टायम जाय तो दिता. ही ताजें इंटेंशन अशें की एवरी टायम ही जस्ट बिलिव्स की जर आपली फॅमिली खूश आसत जाल्यार आपूण कितेंय अचीव करूंक शकता. म्हणजे इफ वी बोथ आर देर म्हणजे म्हजो चलो आनी हांव जर आसत जाल्यार वी बिलीव की ही कॅन अचीव एनीथींग इन हीज लायफ. इनिशियली म्हाका याद आसा की पोरूच्या वर्सा आमी म्हणजे ताणें निसारा ओपन केल्लें. प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ मे आमचें इनॉग्रेशन जाल्लें. सो स्टार्टींग एक डिसेंबर जानेवारी म्हयन्यान म्हणजे एक ऑक्टोबर नोव्हेंबर म्हयन्यान म्हाका ताणें एक आयडिया दिली की अशें अशें आसा. सो आमी आपूण सद्या रेस्टॉरंट हे करपाक वता. नो डावट की ह्या एरियेन आजून एकूय रेस्टॉरंट जाल्लें ना. सो प्रॉबेबली एट द इनिशियल स्टेज आपल्याक खूब स्ट्रगल करचें पडत नो डावट. बट जेन्ना ताणें म्हाका अशें सांगलें की अशें अशें आसा सो हांवें म्हणलें की पळय प्रत्येक जो बिझनस आसा न्ही तो चॅलेंजाचेर चलता. अप एंड डावन प्रत्येक बिझनसार आसता. तूं खंयचोय बिझनस जर घेतलो जाल्यार मे बी 75% ऑफ द टायम इट मे गो इन प्रॉफीट, 25% ऑफ द टायम इट मे गो इन लॉस. प्रत्येक बिझनसान आसता. आय व्हेरी वेल नो की इज अ व्हेरी हार्ड वर्कींग पर्सन एंड इज व्हेरी पेशंट. म्हणजे खंयचेय कितले टॅरिबल सिट्युएशन येत न्ही जाल्यार ही कॅन पेशंटली हँडल विथआउट शेकिंग फॉर अ वायल खंयचेय. चार जायसर मॅनी स्लीपलेस नायट्स ताणें काडल्या. आय स्टील रिमेंबर कित्याक पयलीं तो प्रायवेट सॅक्टरान कामाक आशिल्लो आनी ताजो एक एम आशिल्लो की आपूण एज अ कंपनीन एज अ एम्प्लॉई म्हणून काम करचो ना. आपलें स्वताचें कितें तरी जाय आपल्याक आनी आपलो स्वताचो मे बी इट मे बी एनीथींग बिझनस जावं कितेंय जावं
थोडे प्रॉब्लम्स हे ते आयल्या, नो इश्यूज, बट त्या प्रॉब्लेम्सांनी तेणेन व्यवस्थित मात केला आणि नाव वी आर डुईंग व्हेरी वेल, म्हणजे इज डुईंग व्हेरी वेल आणि तेणे आपले व्यवस्थित आपले जे टार्गेट सेट केला ही इज अचिव्हिंग इट. निसारास किचन सरोणा बिचोले आता आमच्या बरोबर असा या फायन डायनींग रेस्टॉरंटाचे शेफ म्हणजे द सोल ऑफ द रेस्टॉरंट, कित्याक तो टेस्ट आसता तो इंटॅक्ट दवरपाचें काम तेजें आनी न्यू एक्सपेरिमेंट्स करप हें काम तेजें, आनी बरो टेस्ट, बरे डीश, बरी क्वॉन्टिटी आनी बरें गार्निशींग हें सगळें करप काम तेजें. हांव सांगिना, तेंच सांगतलें कितें म्हणजे स्वागत आमच्या कार्यक्रमात. सो शेफ आमकां सांग की तुका कितें नॉर्मली कितें फिडबॅक येता निसारास किचन कस्टमरा कडच्यान, की तांकां कितें आवडलें, कितें बरें लागलें? आमकां सर एक्चुअली कस्टमर कडल्यान अशें आसलें की आमचे जे जेवणाची क्वॉलिटी आसा आनी टेस्ट आसा ती तांकां खूब कडेन ती जेवण दिल्ली आसा अशें, पूण तांकां हांगासली टेस्ट तांकां एक डिफरंट अशी आसा. म्हणजे आमकां चडशे कस्टमर फिडबॅक दिवन वयता की हांगा अशें जेवण मेळटा तशें, आनी एक्चुअली चडशे हांगा एरियेन खंय अशें मेळना अशें. म्हणजे एक्चुअली चड आमचे फोकस सी फूड, आमी सी फूड चड वयता, कित्याक आमी एवरी डे फ्रेश फीश हाडटा तशें कस्टमर सर्व करता. निसारास स्पेशल प्लॅटर म्हणून आसा तो आमी स्पेशलिटी असो गॅस्टांक हें केला की एक बरी क्वॉन्टिटी दिल्ली आसा अशी आमी, आनी हितून आमी एक डिफरंट टायप ऑफ आयटम घातले आसात, लायक तंदुरी चिकन, डिफरंट टायप ऑफ कबाब, तंगडी कबाब, मलाई कबाब, अशें एक 7-8 आयटमचे हे करून एक बरो प्लॅटर केल्लो आसा. आनी त्या भायर कितें आनी स्पेशलिटी जालो? आमचे किचन लायक किंगफीश, परत आमचे प्रॉन्स, हे आमचे चिकन, लायक गोवन आयटम चडशे निसा स्पेशल चिकन, आमचे चिकन आनी वॅज आसा चड आमचे चड सेल जाता अशें. थालीन आमचे एक्चुली वॅज थाली, नॉन वॅज थाली, हय. आनी ते वॅज नॉन वॅज थाली आमचे तिसऱ्यो दिता आमी, किसमूर दिता, कडी प्लस सालाड, पापड, पिकल, आनी आमचे किंगफीश नाल्यार बांगडो विथ डिफरंट टायप फीश. वॅज थाली वॅजी जेवपी आसता? हय, वॅजान आमी स्पेशलिटी ताका रोटी दिता, दही दिता, सालाड, एक 2 टायप्स ऑफ वेजिटेबल प्लस स्वीट, आनी आमचे सोल कडी हे रायस प्लस हे. आमी मसाला करता आमी ओन करता हांगाच करता? हय हांगाच करता, ताका लागून आमची टेस्ट मातशी डिफरंट येता. थोडे म्हणजे चडशे अशें की रेडीमेड मसाला घेता ताका टेस्ट येना, आमी ओन करता आमचे, म्हणजे प्रिपेरेशन ओन करता सगळेंच आमी ओन करता हांगा. आनी म्हणजे अशें घरगुती जेवण अशें आमी दिता, चडशे कस्टमर अशें घरगुती जेवण कशें मेळटा, एक डिफरंट टेस्ट अशी मेळटा तांकां. ताका लागून आमचे रिपीट कस्टमर आमकां म्हणजे खूब चडशे जाण रिपीट कस्टमर येतात आनी आमकां ते बरे फिडबॅक दिता अशें. चायनीज, इंडियन, कॉन्टिनेंटल हय, आनी तंदूर. तंदुरी. ओके, आता आमच्या बरोबर निसारास किचन सरोणा बिचोले निसारास किचनाचे रेस्टॉरंट मॅनेजर आसा उत्तम गावस. उत्तम बाब, स्वागत तुमचें आमच्या कार्यावळीक. सो उत्तम बाब, आमकां सांगा की तुमचें आतां निसारास किचन डिशीज आनी तेचे रेट्स बीन म्हणजे सगळ्यांक आमचे डिशीज पळोवंक वयतले आमचे न्हू जीएसटी प्रमाणे सगळे आमचे डिशीजाची रेट तितलीच आसा, चड हाय ना आनी चड एकदम लो ना मिडियम ना, म्हणजे सगळे न्हू सारके आमचे लेवला प्रमाणे आसा. आनी तशें आमचे डिशीज अशें आसा की आमकां खुबशे गेस्टांचे फिडबॅक येयला की तुमचें जें फूड आसा सो बेटर दॅन गूड टेस्टी आहा म्हणून. मग कितलेशे बुकींग येता. एग्जाम्पल आमकां कॅटरिंग येता, सेकंड थींग आमकां बर्थडे पार्टी येता, थर्ड थींग आमकां वेडिंग एनिवर्सरी आनी कितें आहा. खुबशे आमचे एवरीडे की आमी हांगा बर्थडे सेलिब्रेट करता सर. सो तुमी बारीक फॅमिली फंक्शन्स लायक बर्थडेज हांगा बूक केला जाल्यार? बूक केला जाल्यार सर आमी ते करता, पूण आमी तांकां जाय जाल्यार आमी डेकोरेशन करून दिता सर. आमचे न्ही दिता तांकां आमी फ्लोर चार्ज तशें कांय ना आमचे सर. विदाउट फ्लोर चार्ज. 1+1 1+1 मॅक्झिमम सो आमचे 106 कवरा, पूण आमी मॅक्झिमम 150 कवरा दिसा पार्टी अटेंड करता. तुमी करूं शकता.
मिनी थालीचे कितें न्यू तुमी कॉन्सेप्ट मिनी काडला थालीचं न्यू केला म्हणजे ते कितें खबर एक्चुअली आमची होम डिलिव्हरी आमची पयली रेगुलर थाली आसली सो आमकां ऑफिसाक दिवपाक ती मातशी बरी पडटा आनी ती कित्याक मातशी चड तिचो कॉस्ट ना तिचो कॉस्ट आमी ती मातशी शॉर्ट केला जी आमची रेगुलर ती मातशी बीग सायज आसा ही आमची मातशी धाकटी सायज आमकां पॅकिंग करून दिवपाक बरी पडटा म्हणून आमी ती मिनी थालीचो एडवर्टायज केला मेन म्हणजे कितें मोस्टली ऑफिसाक दिवपाक आनी कितें कंपनी आहा त्या कंपनीन दिवपाक आमकां होम डिलिव्हरी घालपाक बरी आनी मेन म्हणजे धाकटी आमी एडवर्टायज करपाक सोदता की ती थालीचो टेस्ट करून आमच्या व्हडले थालयेचो टेस्ट बरो येतलो हेच्या खातीर हें म्हणजे ऑफिसान कोण डेली Daily, लंच daily, बॉक्स हय. हाडपाक कोणाक प्रॉब्लम Problem जाता आमी ती तांकां serve ही करता. मिनी थाली बरी पडटली हय. आनी रिजनेबल पडटली एकदम तेच्या खातीर आमी ती मिनी थाली काडल्या कसो कितें दवरला तुमी एक्चुली सर तो तसो कित्याक ती दवरला पळय मोस्टली कितें जाता कोण जेवण हाडिना दनपारचें आनी कितें जाल्यार आमी कितें करता कंपनीनी चडशी एडवर्टायज केल्ल्या कंपनी प्लस आमी खंयच्या ऑफिसांनी सगळं एडवर्टायज केल्ल्या सो अर्दे ते कस्टमर कितें म्हणटा आयज डबल सर न्ही सर असं ऑर्डर करूया तेंची मिनी थाली एकदां खावन पळोवया आनी ते कस्टमर जे ऑर्डर करता ते हांगासर रेगुलर सर कस्टमर जाल्ले आसा तेच कस्टमर आमकां सर एग्जाम्पल व्हेनस कंपनीचे ते कितलेशे हांगासर रेगुलर कस्टमर जाल्ले तेंच्यान आमकां सांगलेलें आहा की तुमचें जें फूड आहा सो तें टेस्टी आहा तें आमी ट्राय करता तुमचे मिनी थाली तुमी आनी कितें करता सो आमकां सरान बी आमकां खुबसो बॅकअप दिला की आमी एक कितें कितें न्यू करून पळोवया प्रायस कितें आसा प्रायस एक्चुअली सर ओनली सर 80 रुपीज नॉन व्हेज आणि Non-veg व्हेज 80. घेतल्याला ओनली 70 रुपीज 130 रुपया हा व्हेज थाली आणि रेस्टॉरंट आणि नॉन व्हेज बांगड्याच्या आधी 140 रुपया पण ही मिनी थाली 80 मिनी रुपीज थाली 80 रुपीज आणि ती डेली तूं टिफीन हाडटा तितले तुजे ते जाता सारकें हय 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 तुका ऑर्डरी करपाक बरें डेली डेली रेगुलर ऑर्डर बेसीस करपाक करपाक बरें बरें तेच्या बेवरेजीसान कितें आसा हांगा बेवरेज ओनली सर मॉकटेल हां म्हणजे मॉकटेल्स आमचे कडेन कमीत कमी सर 10 टायप्स ऑफ मॉकटेल्स आहा हं. आणि आमी सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज करता आणि सर आमचे फ्रेश ज्यूस आणि कॅन ज्यूस मॉकटेल्स मॉकटेल सर एक्चुअली वर्जिन मॅरी हां वर्जिन कोलाडा सो ब्लडी मॅरी म्हणजे ती वर्जिन मॅरी वर्जिन कोलाडा एक हा निसरा स्पेशल एक हा सर निसरा स्पेशल सांग निसरा स्पेशल एक्चुअली सर पायनॅपल ज्यूस फ्रेश क्रीम पायनॅपल ज्यूस कॅन फ्रेश क्रीम घालता आणि वनिला आयस्क्रीम घालता सर आणि दॅट इज अ शेकन कॉकटेल सर तेका गार्निश करता सर पायनॅपल स्लायसला आमी निसारास किचन हाच्या ओनराक मेळ्ळे आमी शेफाक मेळ्ळे आमी रेस्टॉरंट मॅनेजराकूय मेळ्ळे आतां आमी मेळुया निसारास किचन ह्या फायन डायनींग रेस्टॉरंटाचे कॅप्टन शैलेश गांवस जे हांगा सर्वींग आसता मेन आफ्टर कुकींग इट इज द अदर इम्पॉर्टंट पार्ट इज सर्वींग आनी तितून सुद्दां ती सर्वींग म्हणजे ती सादी गजाल न्ही इट इज आर्ट कित्याक टेबल लेईंग तो सगळो सारको सिमेट्रिकली हे करप आनी बाकीच्यो गजाली कितें आहा ते शैलेश आमकां सांगतले स्टिवर्ड म्हणजे 2 सेक्शनांनी हा सकयल हा आनी वयर हा जेन्ना आमी क्लिनस दवरता पळय क्लीन आनी हायजेनीक ते प्रत्येक जाणांक सगल्यांक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली आसता टायम टू टायम येता ते काम आपली ड्युटी करता वयता पूण अशें आहा की कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इज मेन इन दीस लोकल्स आमचे बिचोले साखळे हे ते आनी प्लस होम डिलिव्हरी आमी हांगासर हें करता डिलिव्हरी करता जाणांनी सांगलेलें हांगा बरें जेवण मेळटा म्हणून आमी आतां एक पळोवन येवया पळोवया म्हणून येयल्ले आज जेवण टेस्ट बरी आहा आनी परत येवपाचें आमचें हें आहा तें रिजनेबल आहा तेमचें सर्विसूय बरी आहा हे हांगा एटमॉस्फियर बेस्ट आहा जेवणाक अगदी घरगुती कशें सगळें वातावरण तशेंच टेस्टी डेलिशियस फूड म्हणूं येता आनी आमच्या दिवचलकारांक तर सामकें एक व्हडलें गिफ्ट कशें तांच्या कडल्यान म्हणूं येता कारण क्वॉलिटी हॉटेल आनी दॅट टू वीथ ऑल दीस टायप ऑफ एम्युनिटीज नाशिल्ले हांगा ती गरज तांच्यांनी भरून काडल्या वेज एज वेल एज नॉन वेज दे आर एक्सटेंडींग देअर सर्विसीस आवटसायड ऑल्सो तुमी जर तांकां सांगलें तर ते तुमकां खंय तुमी खंय आसा थंय फूड हाडून दितात प्रायसींग बी कशें लागलें प्रायसींग ऑल्सो व्हेरी मच रिजनेबल एज कम्पेर्ड टू बीग सिटीज हांगा आतां बिचोलेन म्हणीत जाल्यार न्ही एकूच अशें रेस्टॉरंट आसा जे फॅमिली येवन बसूं शकता आनी हांगसर फूड क्वॉलिटी आनी फूड टेस्ट एकदम बेस्ट आसा कित्याक आमी हांगसर डेली येता आमी हांगसरले रेगुलर कस्टमर आसा इवन बील रिजनेबल या इट्स रिजनेबल एंड इट्स वेरी गूड
So this was the first time I've come here, and like we pretty much just came here to have something to drink, and it was good. It was quite quick, and it seems like a nice and quiet place, sort of good with the family and stuff. So I think I'll be coming here pretty much soon again. हांगसरलें जेवण एकदम बेस्ट आसता. दिवचल्यांतलें एक बरें वन ऑफ द बेस्ट किचन्स इन बिचोली आनी सर्वीस गूड. म्हणजे आपल्या घरांत आयिल्ल्या भशेन सर्वीस आसता. रिजनेबल या इट्स रिजनेबल अँड इट्स गूड फॉर टू कम वीथ द फॅमिली. सो फॅमिली जेन्ना गेट टुगेदर सुद्दां आसता तेन्ना वी एन्जॉय हियर. बरें आसा, खरेंच बरें आसा. एम्बियन्स एकदम बरें आसा. आमी हे रेस्टॉरंटा बद्दल खुबदां आयकल्लें, पण चड येवप जायना आमचे हांगा. सो आयज म्हणल्यार मुद्दम येवया, पूण येत जाल्यार रियली इट इज इम्प्रेसींग, व्हेरी नायस. आनी जेवण एकदम बरें आसा, व्हेरी टेस्टी फूड. सो वी आर ओवरऑल व्हेरी हॅपी वीथ दीस थिंग. अँड प्रायस इज ऑल्सो व्हेरी रिजनेबल. बरें आसलें. चवथी पांचवी फावट येयले हांगा. आयज स्पेशल रायस प्लेट जेवपाक येयल्ले. हालीं नवीन चालू केल्या रायस प्लेट तेंचे. आमकां बरें आसा सगळ्यांक. आनी भुरग्यांचे तोंडार निसार किचनूच येयला आतां. घरा कडेन सुद्दां खंय जेवपाक वचपा जाल्यार निसारा किचन. हें पळय तुमचो चेडो. The food was very tasty, the ambience is very good, and the good point about this restaurant is it is not in the city, it is not in the midst of the city, so that is why the location is also pretty good. So overall it is a very good restaurant. We stay over here nearby, even though there are a lot of restaurants around here, but we come over here pretty often. The food is quite good over here. As you see, I ordered kafrial this time. I like to try different sort of foods every time I come over here. And yeah, the pricing is quite, it's into the budget, I would say. Like it's not very expensive as well, and it's pretty much into the budget. So yeah, we come really often. We really like this place. जेवण बरें आसलेलें आनी लोकेशन बरें आहा. आनी हांव आतां तिसऱ्या चवथ्या फावटी येयला हांगासर. आनी ओवरऑल बरें आहा सगळें, अशें कांय ना. ओके, हय रिजनेबल आहा. रेट इज ऑल्सो गूड. ओके, तुमचो मेन वेंचर जो आसा पळय तेच्या अंडर तुमी सगळे बिजनस एक्टिविटीज करतात. दीप साई एंटरप्रायजीस तेच्या बद्दल कितें सांगा. एक्चुली दीप साईन येवच्या पयलीं हांव एका कंपनीन कामाक आसलो. कामाक आसतना हांव HR डिपार्टमेंटान कामाक आसलो. सो HR डिपार्टमेंट जेन्ना आमी सॅलरी आनी बाकीचे पार्ट्स जे पळयता, ह्युमन रिसोर्सीस रिलेटेड पार्ट्स पळयता, तेच्यान असोच म्हाका एक थॉट येयलो की बाबा इतलो म्हाका एक्सपिरियन्स आसा, सगळो आसा. सो ह्यो एक्सपिरियन्स बिजनसान काय इम्प्लिमेंट करूं नाका. बिजनस इम्प्लिमेंट अशें करपाचें की भितर आमकां ग्रोथी बरो मेळटलो, लोकांचें बरें जातलें. आनी अशें घेता आसतना मागीर आमकां रिक्रुटमेंट किंवा फॅक्टर निर्माण जालो. थंयच्यान मागीर आमकां चिंतलो की एक रिक्रुटमेंट जॉब प्लेसमेंट आमी वेंचर कसो आमी स्टार्ट करपाचो. थंयच्यान मागीर आमी स्टार्ट करपाक लागले. आनी जेन्ना स्टार्ट केलें तेन्ना एक्सपिरियन्स आनी एफर्ट घालून मागीर तो कस्टमर बेजी बरो डेवलप केल्लो आसा. आनी आतां आमकां ऑटोमॅटिकली क्लायंटा कडल्यान बरो रिस्पॉन्स मेळटा. आमी नात म्हटल्यार जो ह्या एरियाच्या भागांक आमी ऑलमोस्ट म्हयन्याक कमीत कमी 60-70 भुरग्यांक जॉब प्लेसमेंट दिता. सो आमी दोन गजाली, आमचो कामूय जाता प्लस भुरगे कोण बेकार आसता हेवटेन आसता तांकां जॉब प्लेसमेंट मेळटा आनी तेंचो ब्लेसिंग मेळटा आमकां. दॅट इज मुय. So friends, if you are traveling from Bicholim to Sakli or from Saklim to Bicholi,
and if you pass this area, you'll see Nisara's Kitchen, fine dining restaurant by the side of the road. And if you are hungry, then please visit this place and try their dishes, try their service, enjoy the ambience, and enjoy your time, good time with your family at Nisara's Kitchen, Sarwan, Bicholim. Don't forget, it's Nisara's Kitchen, Sarvana, Bicholim.